आज सकाळी सुप्रीम कोर्टान कॉन्स्टिट्यूशन बेंचान जजमेंट दिला ते शिवसेनाचे इश्यूज इफेक्ट कित तो हांव आतां तुका सांगतलो. पयले सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल तो पयलीं सांगलें ते गव्हर्नराचें डिसिजन इलिगल. लिगली हो बरो लांब आनी फार सायटेड इम्प्लिकेशन कित्याक जनरली गव्हर्नराचे डिसिजन्स आर नेवर कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ आनी तिका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आसता. सो नॉर्मली गव्हर्नराचे एक्शनाचे केन्ना जजमेंट येना. बट दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक गव्हर्नर ऑल्सो एक्ट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॅन्डेट आनी ते कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे गव्हर्नर एक्ट करना तेन्ना मागीर कोर्टांनी स्टेप इन करूं जाय आनी कायदो कितो सेट डावन करूं जाय. हे जजमेंटान सुप्रीम कोर्टान सांगलां ते गव्हर्नर महाराष्ट्र गव्हर्नरान हो डिसिजन घेयल्लो तो फ्लोर टेस्ट मागपा तो सामको इलिगल म्हण. इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कित्याक तेंचे मदें कितें झगडी जालो जाल्यार पासून कोणें दुबाव आशिल्लो जाल्यार थंय फ्लोर टेस्ट मागूं जाय आनी सुप्रीम कोर्टान हें सांगलां. एक लेटर गव्हर्नरा बरोयल म्हूण गव्हर्नरा पावर ना. तुमी फ्लोर टेस्ट मागपाचो आनी इवन ऑपोजिशन कोड हॅव आस्क्ड फॉर अ फ्लोर टेस्ट पूण फ्लोर टेस्ट करनासतना गव्हर्नर धांवलो सरकार उडोवपाक आनी दीस डिसिजन ऑफ द गव्हर्नर वॉज क्लियरली इलिगल. हें सुप्रीम कोर्टान पयलें डिसिजन दिलां. सुप्रीम कोर्टान पासून सांगलां दॅट he roamed out of the constitutional bounds of his office into the political arena by calling for a trust vote without any objective material. म्हणलो हो सोदतालो मांडणी कितको काडपा हे सरकारा उडोवपाक. हें उतरां रोम्ड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स मीन तेगे एक्शन कंप्लिटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल म्हूण हेजेर सामको स्टॅम्प दिला सुप्रीम कोर्टान. असले गव्हर्नरान दवरपाचें न्ही. मागीर सुप्रीम कोर्टान पासून म्हणलां देर वॉज नो जस्टिफिकेशन फॉर द फ्लोर टेस्ट. कितें नो जस्टिफिकेशन कितल्या सगळें आजून सरकारान आशिल्लें आनी तेणी म्हणलो ना वी हॅव लॉस्ट ट्रस्ट म्हूण. कोणें बरोवन दिल ना, फ्लोर टेस्ट मागलो ना. आनी सुप्रीम कोर्टान हें इम्पॉर्टंट म्हणलां फ्लोर टेस्ट कॅनॉट बी यूज्ड एज अ मिन्स टू सेटल डिफरन्सीस विदीन अ पॉलिटिकल पार्टी. म्हणल्यार तुमचे पॉलिटिकल पार्टी भितर कितें जाता तुवें हें फ्लोर टेस्ट यूज करूं जायना. गव्हर्नर अर्ड इन कंक्लुडींग दॅट मिस्टर ताकरे हॅड लॉस्ट सपोर्ट. म्हणलो एन बेस्टेर डिसिजन घेयलें आनी रोखडें तेका केलें म्हूण सुप्रीम कोर्टान उद्धव ठाकरेक रिस्टोर केलें ना. तें कित्याक सुप्रीम कोर्टान म्हणलां तो फ्लोर टेस्टाक गेल्लो जाल्यार आनी पेड्डे जाले जाल्यार मागीर तेका रिस्टोर करूं जाता की बिकॉज ऑफ द इलिगल एक्शन. म्हूण तेणें रेजिग्नेशन दिलें. रेजिग्नेशन दिलें देखून सुप्रीम कोर्टान म्हणलां आनी आमच्यान कांय करूं जायना म्हणून. सो तो रावलो जाल्यार आनी पिड्ड्यार जालो जाल्यार नो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करपाचो. आतां फुडें कितें दोन इश्यूब येतात. हे जजमेंटान सुप्रीम कोर्टान बरयलां की एकनाथ शिंदे फंक्शनान ते ग्रुपांनी सांगलां ते स्प्लीट जाल्ले म्हणून पार्टी भितर. आनी सुप्रीम कोर्टान क्लियरली बरयलां ते स्प्लीट आयज ना म्हूण कॉन्स्टिट्यूशना भितर. कित्याक पॅरा 3 ऑफ द 10th शेड्यूल स्प्लीट एक 1/3 स्प्लीट करून दिताले ते आयज स्प्लीट ना. ते ओमीट केले. आतां तो कायदो ना जाल्यार तुका प्रोटेक्शन ना. म्हणलो प्रोटेक्शन कितें अंडर 10th शेड्यूल कायदो कितें तूं एक पॉलिटिकल पार्टीचो इलेक्ट जाले जाल्यार आनी तुवें पार्टी चेंज केली जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफायड जाता. पयले डिस्क्वॉलिफिकेशन एक्सेप्शन आशिल्लें. 1 स्प्लीट ऑफ अ पार्टी ऑफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हावस नाजाल्यार मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ वीच देर शूड बी नॉट लेस दॅन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हावस. आतां मर्जराचे उशोब ना कित्याक मर्जराचे क्लेम म्हणलो ना. हे फकत म्हणलां स्प्लीट. आज स्प्लीट म्हणलो जाल्यार आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलें जाल्यार स्प्लीट बसना म्हूण कित्याक स्प्लिटाचो पॅराग्राफू काडलो तुका प्रोटेक्शन मेळटा तो काडलो आनी ना आतां डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचो हो इश्यू येतलो. कित्याक हेजेर कोटले की ए स्प्लीट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वन्स
आनी तुमी क्लेम केलें जाल्यार स्प्लीट केलें म्हणलें यू हॅव वोटेड एगेन्स्ट द पार्टी. एंड सेकंड इशू व्हीप इशू केल्लो. यू हॅव डिफायड द व्हीप. सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां ती व्हीप हॅज टू बी इशूड बाय द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, नॉट बाय द ब्रेकअवे ग्रुप. म्हणलो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी आजून शिवसेना. आतां तेंचे मदें झगडीं आसात. हू इज द रियल शिवसेना? वॉट एवर मायट हॅव बीन डिसायडेड आतां इलेक्शन कमिशनान डिसिजन दिलें आसतलें एको आसा वा तेको आसा, पूण ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी खंयची? सो इफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हॅज नॉट इशूड द व्हीप, कित्याक व्हीप आनीक एक आसा थिंगा पॅरा 2 ऑफ द 10 शेड्युलाचेर आसा. फकत पार्टी चेंज केलो म्हूण तेन्ना न्ही, आनीक आसा एक व्हीप इशू केलें जाल्यार एंड यू हॅव डिफायड द व्हीप or voted contrary to the whip or you have abstained from voting and it is not condoned within 15 days, म्हणल्यार 15 दिसान भितर तूं माफी केल ना, तूं डिस्क्वॉलिफाय जाता. सो दीस वील बी द 2 important issues now pending. आमचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटीज तेणे गायले ते थिंगा हे 2 इश्यू घेतले आनी तेजेर आतां डिसिजन येवपा आसतलो. कित्याक दीस आर द फंडमेंटल हे मोडा वयतात. आतां ते स्प्लीट इज वॅलीड ऑर नॉट आमकां आन्सर मेळ्ळें हिंगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंटाचे. सो आय फील दॅट दीस इज अ क्लियर सिट्युएशन ऑफ डेंजर फॉर एकनाथ शिंदे गव्हर्मेंट.